Hello students, statistic unit for class 9. In this video we will see to find the mean, median and mode and as well as the range of the given data. Okay, so now see here. Find the mean, median and mode and range for the score of student in class quiz 23450133432. So first आम्ही पाहिजे total number of observation. कितले हांगासर total number of students चे marks आमका दिले. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, so here जर मीन फाइंड करपाक जाय जाल्यार फॉर्म्युला आसा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आमकां कळ्ळें कितले आसा टोटल नंबर 11. आता तुमी कितें करतले हांगासर सगळे जे नंबर्स आसात ते प्लस करतले 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 next 4 plus 4. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, one number remain, that is plus I'm writing here 5. Okay, so हेजी मागीर तुम्ही टोटल करपाक जाय. सो हेजी जर टोटल केली तुम्ही 0 plus 1 1 3 5 8 11 14 17 21 25 plus 5, so kitla yellow 30 divided by 11. Okay, so after this you are going to divide like this. 11 2s are 22, so 8 ulle 0.0. 11 7s are 77, so again 3. Okay, so 2.7 आणि तुमकां जाय जर तुम्ही आणि एक काढूंक शकता 22 मागीर तो रिपीट जातलो. सो मीन इज 2.72. Okay, so like this you are going to find the mean of the given data. Now we are going to see to find the median of the given data. So आम्ही median पहिले. So जेन्ना median find out करतले तेन्ना टायमार first data arrange करा in ascending order. ओके, असेंडिंग ऑर्डर हांगासर गरज ना, पण तुमकां जाय जाल्यार तुमी असेंडिंग ऑर्डरानूय केल्यार चलता. हांगासर कंपल्सरी अरेंज कराच 0 नेक्स्ट 1 2 2 3 3 3 3 4 4 आणि 5. आता मीडियन मीन्स कितें, मिड पॉइंट तुमकां फायंड करपाक जाय. सो आतां दोन तुमकां आतां हांगासर ते नंबराचे जे मेन हे असतात पळय ते खबर आसपाक जाय. एक इवन नंबर्स असतात, एक ऑड नंबर असता. जर तुमकां ऑड नंबर आसा कळ्ळें, सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जर तुमचो ऑड नंबर आसा, सो ऑड नंबर म्हटल्यार तुमकां खबर आसतली 1 3 5 7 9 11 13 लायक दॅट कंटिन्यू. आनी इवन नंबर जे 2 च्या टेबलान येतले. ओके, 6 8 10. सो हे इवन नंबर आनी हे ऑड नंबर. सो आता टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पळय कितें आसा 11 म्हणजे आमचो ऑडान आसा. जर ऑडान आसा जाल्यार तुमकां डायरेक्टली मिडियन मेळटलो. सो पळयाच कसो मेळटलो तो मिडियन. सो कितें करपाक जाय हांगासर यो कॅन्सल कराच एका. ओके, मिड पॉइंट मिडलाक घ्यात. सो यो एका कॅन्सल जालो, यो एका कॅन्सल जालो, यो एका कॅन्सल जालो. सो मिडियन तुमचो उरलो. सो कितलो उरलो 3. Okay, so like this you can find the median. Then next mode. आता मोड म्हटल्यार कितें, नंबर ऑफ जे रिपिटेटिव्ह आसतले. ओके, मॅक्झिमम नंबर जो रिपिटेटिव्ह आसतलो. सो हितून मॅक्झिमम नंबर रिपिटेटिव्ह खंयचो आसा 3 नंबर आसा. सो मोड तुमचो कितलो आलो अगेन 3. सो 4 टायम्स आसा न्हू, सो 3 येयलो. देन नेक्स्ट लास्ट तुमी फायंड करतले रेंज. सो रेंज फायंड करपाक तुमकां फॉर्म्युला हांवें ऑलरेडी इन द लास्ट व्हिडिओ सांगलेलो, हायेस्ट व्हॅल्यू मायनस लोवस्ट व्हॅल्यू. सो हायेस्ट व्हॅल्यू हितून खंयची आसा 5 आसा आनी लोवस्ट व्हॅल्यू खंयची आसा 0. सो युअर रेंज इज 5. सो रेंज ऑफ द डेटा इज 5. सो हांगा तुमकां मोड सांगला. मोड म्हणजे जो मॅक्झिमम नंबर ऑफ टायम रिपीट आसतलो. सो 3 हांगासर आसा. आनी मिडियन तुमकां सांगला की इवन ऑड जर आसा जाल्यार एक्झॅक्टली तुमकां मिड पॉइंट मेळटलो. एंडिंग अशें कॅन्सल करीत द्यात.
ह्यो हेजे वांगडा कॅन्सल, ह्यो हेजे वांगडा कॅन्सल, लायक दीस तुमकां मिड पॉयंट सारको मेळटलो. ओके, थँक यू.